सावयवेरें वाठारांतलो आनंद कमलाकांत वेरेकार हांणी आपल्या पुर्वजांची परंपरा तिगोवन दवरल्या। फाटली 40 वर्सां सावन आनंद ढोल, तबला, पखवाज तशेंच हेर वाद्यांची दुरुस्ती करता, तशीच नवी वाद्यां तयार करून दिता। गोंयच्या फामाद देवस्थानांतल्या वाद्यांचें दुरुस्ती काम आपूण करता अशें आनंद सांगता। ढोल, तबला, पखवाज ही तशीच हेर वाद्यां दुरुस्त करपा खातीर लागपी सामान आपूण कोल्हापुरांतल्यान हाडटा अशें तो सांगता। आनंद हाणें ITIचें शिक्षण घेतलां, मात नोकरी मेळूंक नाशिल्ल्यान वाद्यां दुरुस्ती करपाक ताणें सुरवात केल्ली। तांणी ह्या वेवसायांत आत्मनिर्भर जावन भुरग्यांक शिक्षण दिलां। वाद्यांची दुरुस्ती करपाक लोक व्हडा संख्येन आपल्या कडेन येतात अशें आनंद सांगता। हे आमी ल्हान आसतना करतालो, बापाय वांगडा काम करतालो। बापाय वांगडा मागीर म्हाजी शिकून जालें ITI पर्यंत इलेक्ट्रिशियन जालें। ITI इलेक्ट्रिशियन केलें, मागीर सर्विसूय गावना आनी मागीर हेच परत धंदो हांवें सुरू केलो। बापाय ल्हानपणा पासून बापाय वांगडा बसतालो, बापा वांगडा काम करतालो। आनी मागीर जशें शिक्षण जालें म्हाजें 10वी पासून इलेक्ट्रिशियन ITI केलो। इलेक्ट्रिशनाचें ITI आतां कितले वर्सां तूं करते? हांव जाली सादारण म्हाका 40 वर्सां जालीं तूं करता। ओके। आनी कितें करता तुमी? हे सोडून आनी कहलें तबले करता, ढोल, ताशे, रोमटा मेळाचे सगळें। तुमी नीव जाल्यार नीव करून दिता? नीव जाल्यार नीव करून दिता, कोणाकूच जाय गरज पडली। पूण सामान आसता तुगेलें? सामान हाडटा हांव, विकतें हाडटा, तांबडे हाडटा? तांबडे कोल्हापूरचे हाडटा किंवा ना सांगोलाचे। कसले तांबडे यूज करता? बकरीचे। आनी गोंयच्यो ज्यो देवळां आसा पळय ती तुजे ढोल जावं शिगमे मांडावयले ढोल बी हांगा चड येता? चडशे म्हणजे खंयचे देवळां, चडशे देवळांचे आसा पळय, मार्शल सारके मोठे मोठे देवळांनी, माळसा म्हणत, मागीर तुमकां शांतादुर्गा, वेलिंगा म्हणत, अशे गजानन दक्षिणी, अनंत देवस्थानाचे किंवा खांडोळा म्हणत। म्हणजे देवळाची चडशे हांगा आसता? चडशे देवळांचे आसता, तेन्ना शिगम्याचे, रोमटा मेळाचे। फोंडा तालुक्यान हांव आसा, फोंडा तालुक्यान आनीकूय करता। आनी कोण करता? लोक 30 जाण करता। म्हणजे करता सगळें, म्हणजे चडशे हांगा लोक तुजे कडेन येता? हय। मागीर कशें पडटा अशें? कमी जाला न्ही हे करपाचे लोक कमी जाला न्ही, हय त्या खातीर लोक ह्या हितूर भुरगे कोण पडना ह्या बिजनेसाक। आनी कितें अशें ढोल ताशे सोडून तें सोडून वैयक्तीक आनी कितें करता तूं? हें सगळें सोडून आनी कसलो धंदो बी? जोड धंदो काय ना? हेजेरूच साधन तुजें? ल्हानशें कुळागरूय आसा म्हाका। हय, तें म्हणटा प्रत्येकाचें आसता। हेजे वयल्यान तूं आत्मनिर्भर जाला, स्वताचे धंदो स्वता? जेनी स्पर्धा करता, भजन करता, भजन स्पर्धेक पखवाज जाय पडटा, पखवाज वाजयताचे गुण सगळे जाता। सगळे वाजयता तेंचे गुण जाता, पूण जो करता कोणें केला तें खबरूच नासता। पखवाज कोणें केला, पखवाज वाजता बरो, पूण कोणी केला तर ढोल कोणी शिगम्याक बरें वाजता, ते कोणें केला तेका कोण पळयना न्ही। ओके। केला तो खबरूच नासता कोणाक, कोणें ढोल बाबा कोण करता, ताशे कोण करता। आतां चड गोंयांनी म्हणून जाल्यार कितें जाता, थोडे नांवां घालूं येता, पुणेरी ढोल म्हणटा ते नांवां घालता आनी येता। गोंयच्या हेजेर नांव ना न्ही पयलीं पासून ढोलांची, आनी गोंयचे ढोल एक शिगमो म्हणल्यार मोठी हे न्ही, मोठो शिगमो म्हणल्यार न्ही, हातूंत ढोलांनी येना न्ही। अशी ती ढोल बी करून दिल्या लोकांक? भरपूर दिल्या, जाल्यार आमी कोल्हापूरच्यान येताले कोल्हापूरच्यान। आनी आतां आतां तांबडे चडशे आमी कोल्हापूरच्यान हाडटा थोडे कडेन। गोवा मीट कॉम्प्लेक्सान मेळटाले? पयलीं गोवा मीट कॉम्प्लेक्सान मेळटाले तांबडे, ते आतां मेळना, बैलाचे तांबडे। इल्ली तांबडे आतां तेच म्हणटा ते कोण मारताले वास्कोचे, ते मारताले पळय हांगासरले ते दिताले, पूण आतां इल्ले तांबडे ना म्हणटकीर ते आतां कटई बीन म्हणटा ते तांबडे हाडचे पडटा। कटई तांबडे? कटई म्हणून तांबडे येता ते हाडचे पडटा, ते तांबडे तांबडे वाचपाक बरें आसता? वाचपाक खंयचे बरें आसता? हे बैलाचे बरें वाजताले पयलीं, बैलांची बीन ती तांबडी। आतां थंय मीट कॉम्प्लेक्सान म्हशी मारता, आतां हे म्हशीची वाजना? म्हशीची वाजना म्हणटकीर ती हाडूंक कोण वचूंक जाय, कोल्हापूर सावंतवाडीच देवाता ती कटई। ती हाडून दिता काय तुमी? शॉपांनी गावता ते, तेंचे शॉप आसता पळय तबल्यांची बीन, तितून कटई म्हणटी गावता, ताजी तेच ढोल जाताचे पडटा। गोमंतक TV खातीर रिपोर्टर एकनाथ खेडेकार।